गोवा कोंकणी अकादमी आणि डिजिटल कोंकणी सेवा केंद्र हांच्या जड पावलान घडोवन हाडपी कोंकणी महापुरुष सर्गेस्त शणै गोंयबाब हांच्या 149व्या ह्या जयंती उत्सवाच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर आसात आमचे डिजिटलचे आमदार म्हणजे मित्र डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, गोवा कोंकणी अकादमीचे आमचे अध्यक्ष, त्याचबरोबर प्रवीण सावंत, डिजिटल कोंकणी सेवा केंद्राचे अध्यक्ष, येवकाराचे अध्यक्ष बाबरुपेश ठाणेकर, वल्लभ साळकर, विजू वालालकर, बाकीचे स्टेजीर आशिल्ले, माचयेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस आणि समोर आशिल्ल्या गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या कोंकणी सेवा केंद्राचे हांगासर आयिल्ले पदाधिकारी, वेगवेगळे कोंकणीचे शिक्षक आणि खास करून हांगासर आयिल्ली म्हणजे मोगाळ भुरग्यांनो, सगळ्यात पयली तुमकां सगळ्या जाणांक परत एकदा येवकार. शणै गोंयबाबाची जयंती डिजिटलेत फाटली कितलीशींच वर्सां कंटिन्युअसली हो कार्यक्रम डिजिटल सेवा कोंकणी सेवा केंद्र मनयता. हांव खरोखरूच मना पासून तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी वर्सभर चलपी म्हणजे कोंकणी सेवा केंद्राच्या वतीन वेगवेगळ्यो कार्यावळी ह्योय बी ते खूब मोठ्या प्रमाणात डिजिटलेत आमच्या मनयतात. आमी पळयता की सदोदीत म्हणटा की भास उरली जाल्यार मनीस उरतलो आनी मनीस उरली जाल्यार संस्कृताय उरतली, ना जाल्यार ती संस्कृताय बी नश्ट जातली. म्हणून भास उरप ही काळाची गरज आसा. प्रत्येकाक तुमी जगाच्या फाटीचेर खंयसरूय चलात आनी आयजूय बी ग्लोबल लेवलाचेर जर वचत जाल्यार जपानाक जॅपनीज उलयतात, चायनाक चायनीज उलयतात आनी म्हणून तर हे देश हे आपली उदरगत आज खूब मोठ्या व्हडा प्रमाणाचेर करपाक पावले. आयजूय बी जर चायनीज मनीस म्हणजे केन्नाय हांव पळयता की जर चुकून मेळपाक सुद्दां आयलो आसत जाल्यार ताज्या कडेन ट्रान्सलेटर आसा, म्हणजे तो चायनिसानूच आपलें उलयता, चायनिसानूच आपले विचार मांडटा आनी ताजो ट्रान्सलेटर ते इंग्लिशींतल्यान आमकां सांगता. सेम केस म्हणजे ह्या प्रगत देशांची जर पळयत जाल्यार अशाच पद्दतीन कित्याक आसा तर तांचो कन्सेप्ट वो क्लियर आसा. आनी तांचो कन्सेप्ट क्लियर आहा जे आपल्या मायभाशेंतल्यान ते शिकले, मायभाशेंतल्यानूच तांच्यांनी रिसर्च केलो आनी मायभाशेंतल्यानूच तांच्यांनी टॅक्नॉलॉजी समजून घेतली. आमच्या हांगासर केन्ना केन्ना कन्फ्युजन जाता, पण हांव तितूर वयचो ना. आयज हांव चड वेळूय उलोवचो ना. हांव फक्त इतकेंच सांगता, सगळ्यात पयली हांगासर जी सगळीं भुरगीं आयल्या तांच्या खातीर नेटान एकदां ताळयो वाजोवपाची गरज आसा. तांच्या खातीर हे कित्याक तर आमी पळयता की शणै गोंयबाबाची जयंती आमी 149वी मनयता. फुडल्या वर्सा 150वी जाताली. दिलीप बाब बोरकर म्हणपाक लागले की फुडल्या 150वी जयंती बी आमी हेज्याच मोठ्या प्रमाणात करुया आनी तूंच आमकां स्टेजीचेर जाय अशाच पद्दतीन मुख्यमंत्री म्हणून. हांवें म्हणलें तुजो आशिर्वाद पयलीं जायो. तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आसा, ऑफकोर्स सगळ्यांचो आशिर्वाद आसत जाल्यारच जावप, ना जाल्यार तें पॉसिबल ना. ओके, गोंयकारांचो आशिर्वाद आसप हो म्हत्वाचो आसा. आज म्हाका खूब म्हणजे केन्ना म्हाका खूब बरें कित्याक दिसलें तें बी सांगता हांव की पयलेच फावटी फाटल्या 7.5 वर्साच्या कार्यकाळात हांवें केल्ल्या कामाचो एखाद्या की नियाळ बाब प्रकाश बद्रीकर आत्ता आसतना वाचताले की तांच्यांनी बारकायेन म्हणजे जें मानपत्र बरयलां तितूर तांच्यांनी फाटल्या 7.5 वर्सां हांवें काम केलें, ताजो कितें केलें आनी ताजो फायदो कसो जातलो हो तांच्यांनी निव्वळ बरोवन काडलो आनी ते मानपत्राच्या रुपांतल्यान वाचले. हांव तें वाचचो ना परत किंवा तें हांव सांगचो ना. घडये हांव केन्ना सांगना, पण हांव फाटल्या 7.5 वर्सांक पळयतालो की खूब कमी लोक उलयतात हांवें केल्लें काम. म्हणजे तें कित्याक हें म्हाका खबर ना. तें खबर आसुनूय थोडे जाण उलयना, तेंय कित्याक हें म्हाका खबर ना. ताका विशिश्ट लोकांचेंच काम आवडटा काय कितें अशें म्हाका केन्ना दिसोंक लागलेलें. हांवें विशिश्ट लोकांचें म्हटलें मुद्दामून, कारण म्हाज्या सारकेलो सामान्य मनीस आनी म्हाज्या सारकेलो एक बारीक समाजांतलो मनीस जेन्ना हें काम हांव व्हड म्हणना, पण गोंयच्या दृश्टीन तें व्हड आसा. हांवें खूब व्हडलें केलें म्हणना, पण गोंयच्या दृश्टीन तें खरोखरूच खूब व्हड आसा. कारण गोंयच्या ह्या जवळपास 60 वर्साच्या कार्यकाळात सांस्कृतीक दृश्ट्या, भाशेच्या दृश्टीन आनी गोंयचे संस्कृती टिकोवन दवरपाच्या दृश्टीन हांवें केल्लें काम म्हाका सार्थ अभिमान आसा. आनी म्हाका खोस भोगता सांगता आसतना की हय, फुडलीं कितलींशींच वर्सां हें काम म्हणजे लोक याद दवरतले आनी तें काम जें आसा हें सदोदीत म्हणजे गोंयच्या संस्कृतीच्या दृश्ट्यान मुळावें काम अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. हें कित्याक मुळावें तेंय बी हांव परत सांगता.
म्हज्या स्टाफ सिलेक्शनान जर कोंकणी सक्ती नासली, फाटल्या 60 वर्सांचो इतिहास काडून पळयात, म्हणजे कितले लोक, हांव कोणाक दोश दिना, कितले लोक हे अदर स्टेटींतले भरती जाल्यात ते तुमकां कळटलें. ते कशें भरती जाल्यात तितून हांव वचना. मागीर तो गोंयकारांचेर, म्हज्या मूळ गोंयकारांचेर अन्याय न्हय तर मागीर मूळ गोंयकार जो हांगासर जेचे पुर्वज स्वतंत्र लढ्यात जेंच्यांनी भाग घेतलो तांचेर तो अन्याय नाशिल्लो. गोंयची अस्मिताय दवरपा खातीर ज्यांच्यांनी, म्हणजे आमी म्हणटा की ओपिनियन पोल जालो, म्हणजे भास दवरपा खातीर, राज्य घडोवपा खातीर तांच्यांनी केल्ले डेडिकेशन्स, हाज्या खातीर तेंचेर अन्याय जावचो ना तर. म्हणून तर म्हणजे बरेच जाण म्हणटात की हय, जर कोणाक कोंकणी शिकपाचीच ना, फाल्यां सकाळीं ताका फॉरेन कंट्रीनूच वचूंक जाय, ताका फॉरेन लँग्वेजीस, नो डावट म्हजे लँग्वेज शिकण्याच्या बद्दल केन्नाच दुमत ना. म्हजें तर म्हणणें आसा की भुरग्यांनी चडांत चड लँग्वेजी शिकच्यो, म्हणजे आनिकूय बी, म्हणजे गव्हर्मेंट इज ऑल्सो प्रमोटींग, म्हणजे तांच्यांनी फॉरेन लँग्वेजी शिकच्यो, फ्रांस शिकच्यो, जपान शिकची, ह्यो लँग्वेजी शिकपाक जाय. आनी ताका लागून इवन दो तूं पोर्तुगीज शिकपाक जाय, आनी हें जर शिकना जाल्यार आमकां फॉरेन कंट्रींतले चडांत चड भाशा येवप ह्योय चड गरजेच्यो आसा. पण मुळावी आपली भास शिकप हें गरजेचें आसा. आनी थंय जर ती सक्ती जावंक नासली जाल्यार जे आयज काल कोंकणी घरांत उलयतात तेय बंद जाल्या. निदान केन्ना तरी आपल्याक मातसो गव्हर्मेंट जॉबान वचूंक जाय म्हणून ती शिकना जाल्यार उलयतात तरी. हांवें म्हटलें की थोड्यांच्या घरांनी आजकाल कोंकणी उलोवपाची बंद जाल्ली आसा. म्हणजे कोंकणी म्हणजे वाचपाची तर सोडून दियात, बरोवपाचीय सोडून दियात, उलोवपाचीय बंद जाल्ली आसा. आमी मूळ गोंयकार म्हणून तर आमची वळख दवरतले आसत जाल्यार आमी म्हणटा आमच्या भाशेंतल्यानूच ती उरूं शकता, आमच्या संस्कृतायेंतल्यानूच उरूं शकता. आनी हें सांगता आसतना म्हाका दिसता घडये कदाचित मानपत्र वाचता आसतना प्रकाश हुद्रीकराचोय मोठोशें योगदान आसतलें. हांवें कित्याक तेंय सांगता, गोंयचो लामणदिवो हाज्या पयलीं स्टेजीर केन्ना दिसनाशिल्लो, ह्या 7 वर्साच्या कार्यकाळांतूच दिसपाक लागलेलो आसा. आनी हें फक्त गोंयांत आसा की लामणदिवो दिवन व्हंकलेक म्हणन किंवा आपल्या घरांतल्या कुडींत लामणदिवोच दिसता, तो दुसऱ्या राज्यांनी केन्ना दिसना. गोंयची कुणबी शाल 7 वर्साच्या पयलीं नश्ट जाल्ली, म्हणजे कोण कुणबी साडी न्हेसतना तर सोडून दी, म्हणजे ताजो तुवालोय बी कोण वापरनाशिल्लो. हय, आमच्या विशिश्ट अशा आमच्या म्हणजे कुणबी समाजात ह्यो आमकां कुणबी शॉल दिसताली. पण ताच्या पलीकडे म्हणजे आतां जर ती सुरू करूंक नासली जाल्यार फुडल्या जनरेशनाक कुणबी शाल म्हणजे कितें हेय कळची नासली. ती गोंयच्या म्युजियमान एक केन्ना तरी आमकां लायिल्ली आसतली आसली, म्हणजे हाका कुणबी शाल म्हणटा हें आमकां तांकां सांगचें पडटलें आसलें. म्हणजे ही परिस्थिती घडये कदाचित त्या कुणबी शालीचेरूय बी येतली आसली. अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे तांच्यांनी सर्गेस्त बाळराम मापारी हांचो उल्लेख केलो. हांव मुद्दामून म्हणटलो दिपाजी राणे आसतलो किंवा पिंटूस बंडा आसतलो आनी कुंकळीचो उठाव आसतलो. हांकांय बी म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार ह्याय तिनूय जी प्रेरणास्थान आसा आमची, तांकांय बी सरकारी मानवंदना दिवपाच्या कार्यकाळ म्हज्याच कार्यकाळान सुरवात जाला. फाटल्या 63 वर्साच्या कार्यकाळात हें सुरू जावंक नासलें. हांव तर म्हाजें व्हडपण म्हणना, हांव म्हाजें खूब व्हडपण म्हणना, पण हें खरें म्हणजे करपाक जाय आशिल्लें. तें इतके वर्सां कित्याक करूंक नासलें हें म्हाका पळोवंक ना. म्हणून हांवें म्हटलें पिंटूस बंडाचोय उल्लेख जो हांवें मुद्दामून केला, कारण गोंय हें त्याच पद्दतीत म्हणजे जात आनी धर्म हाजेर केन्ना डिविजन जावंक ना. गोंयच्या स्वतंत्र संग्राम जर काडून पळयत जाल्यार गोंयकार हे सदोदीत एक आशिल्ले गोंयक स्वतंत्र मेळोवन दिवपा खातीर. खातीर अशा बऱ्याच गोश्टींचो उल्लेख हो ह्या मानपत्रांतल्यान जाला. म्हाका खरोखर सांगता मना पासून म्हणजे मानपत्र बरयलां तें खूब खूब आवडलें, कारण ताजो उल्लेख हो योग्य रित्या योग्य कामाचो. हांवें पूल बांदला आसतले, रस्ते बांदले आसतले, आनी कितें खूब कितें कितें केलां, म्हणजे ताज्याय पेक्षा व्हड हे रस्ते 100 वर्सां उरतले. पण त्याच बरोबर त्या रस्त्यांच्या बरोबर ही संस्कृताय बी 100 वर्सां उरपाक जाय, ही तितकीच म्हत्वाची आशिल्ली. फक्त पूल आनी लायटी न्ही, तर ही संस्कृताय टिकोवन दवरप ही गरजेची आसताली. कारण जनरेशन टू जनरेशन अदरवायज आमी म्हणजे मांडवी पूल आनी जुवारी पूल फुडल्या 100 वर्सांक जाय हाजें प्रोविजन आमी केलां. बट त्या संस्कृतायेचें जर प्रोविजन करूंक नासलें जाल्यार हांगासले गोंयची अस्मिताय आमी विसरतले आसले. ती ताचेय बी म्हणजे बेजीक फावंडेशन स्टोन जो आसा हो बेजीक फावंडेशन स्टोन घालपाच्या म्हाज्या कार्यकाळांत जाला. हें सांगता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. आनी हांव तितून वचना तांच्यांनी म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या नोकरेंतल्यान पोस्टल नोकरेंतल्यान कोंकणी सक्ती जावपाची. आतां बसला ते पूर्णानंद बापचारी सांगतालो की महाराष्ट्रांतल्यान येवन आमकांय बी सर्टिफिकेट दी म्हणटा, तें कोणाक दिना. ही खरी गजाल आसा, कारण तुमकां कळत ना जाल्यार आमी कित्याक दितले. अशा पद्दतीच्या ह्या हातूंतल्यान म्हणजे आयच्या दिसा हांव परत एकदां म्हणजे म्हाज्या मुखार बसलेल्या सगळ्या म्हाज्या मोगा भुरग्यांक
हांव मुद्दाम सांगता, एखादो कोंकणी सब्जेक्ट शिकपाक जाय म्हणून शिकूं नाकात. शिकपाक जाय टिचरीनय बी तो फक्त मार्क पडूंक जाय म्हणून शिकूं नाकात. तो सब्जेक्ट किंवा तो विशय हो तांकां आवडचो, ताज्या बद्दल तेंची म्हणजे आमी म्हणटा क्युरियोसिटी वाडची. हें मेळून जर आमी तुमी शिकयलो, तुमी कसो शिकयता हाजेर डिपेंड आसा. म्हणजे आयजूय बी खुबशे टीचर तांच्या लक्षांत कित्याक उरतात तर त्याची शिकोवपाची स्टायल आनी तांच्या मदीं क्रिएट करपाची क्युरियोसिटी, ह्यो दोन गजाली जर आमी सारक्यो ताका खूब बऱ्या पद्दतीन आनी थोडेशे जाका आमी म्हणटा की आउट ऑफ द बॉक्स गिन्यान दिवपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार नक्कीच स्टुडंट्सूय तुमकां याद दवरतले. आनी आमी ज्या पद्दतीन म्हणजे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी उलयता आसतना तांच्यानी आतांच सांगलें, डॉक्टर शेणै गोंयबाब जर जगले ताज्या उपरांत कित्याक म्हणजे प्रत्येक जाण शिकल्या उपरांत आपलें पोट भरपा खातीर खंयची तरी नोकरी करता. बट तरी सुद्दां म्हणजे शेणै गोंयबाबान फुडें जे सगळें नोकरी सोडल्या उपरांत केलें ते कोंकणी खातीरूच केलें. बट तरी सुद्दां ते आपलें अस्तित्व दवरपाक शकले, आपली नामना दवरपाक शकले आनी कालांतरान आयज 150 वर्सां उपरांतूय बी तांकां आमी याद करता. ही खूब व्हड गजाल आसा. तुमी ह्याच पद्दतीन म्हणजे कोंकणीचें गिन्यान जर खूब बऱ्या पद्दतीन घेवपाक शकले, कारण कोंकणी आज 8व्या वळेरींत गेल्या, कोंकणी आयज गुगलांत पावल्या, कोंकणी आयज जगाच्या फाटीचेर आसा. आमी जर तें खूब बऱ्या पद्दतीन जर आमी शिकले आनी कोंकणीतलें ज्ञान एकदां जर तुमचें क्लियर जालें जाल्यार तुमी खूब फुडें वेगवेगळ्यो भाशाय ह्यो खूब बऱ्या पद्दतीन शिकपाक शकतले. वेगवेगळ्या हाजोय उपयोग खूब बऱ्या ठिकाणी तुमी करपाक शकतले. हांव आयच्या सुवाळ्याचेर कोंकणी सेवा केंद्र दिवचल हांच्यांनी घडोवन हाडिल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक खूब खूब हांव शुभेच्छा भेटयतां. आनी म्हज्या मोगाळ भुरग्यांक तुमचो फुडार हो उज्वल आसा. कारण गोंयांतल्या ह्या सुवातीचेर आत्तां जर आमी पळयत, आमी जाका म्हणटा की 60 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत गोंय ज्या पद्दतीन उदरगत करीत आसा आनी विशेश करून आमी म्हणटा की शैक्षणीक क्षेत्रांत जी उदरगत करीत आसा ही खूब व्हड आसा. फाटल्या 20 वर्सां पयलीं तुमी पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांत अशा पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज केन्नाच एवेलेबल नाशिल्ल्यो. तुमी लक्की आसात की तुमी ह्या युगांत तुमकां शिक्षण घेवपाची संद मेळ्ळी. बट ताजो फायदो जर आमी आत्तां घेतलो ना जाल्यार तुमी फाटीं उरतले. म्हणून हांव केन्ना केन्ना सांगता की मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या विकसीत भारत 2047 म्हणजे देशाक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना हो देश पूर्ण विकसीत राष्ट्र जातलें. आनी हें पूर्ण विकसीत राष्ट्र जाता आसतना 10 वर्सां पयलीं विकसीत गोवा 2037 हें गोंय राज्य पूर्ण विकसीत जातलें. पण ताजे नेशन बिल्डर जर कोण आसत जाल्यार ते तुमी आसात. आनी ह्या नेशन बिल्डरांक आनी चड फायदो जर कोणाक जातलो आसत म्हज्या समोर बसलेल्या जाणटेल्यांक न्ही तर तो चड फायदो तुमकां जातलो. घडये कदाचित आमी समोर बसलेले 20 आनी 25 वर्सां उरतले, बट फुडलीं 50 वर्सां ही तुमच्या खातीर आसा. ही फुडलीं 50 वर्सां तुमची आसात. म्हणून नेशन बिल्डर म्हणून वांटेकारी जायात आनी नेशन बिल्डींग जातलें ताजो फायदोय तितक्याच व्हडा प्रमाणांत करून घेयात. इतकेंच तुमकां सांगता. आनी सातत्यात आमी पळयता की खंयसरूच म्हणजे भाशेच्या आदाराचेर कोण खंयसर फाटीं उरना आनी आमी जाता तितके चडांत चड फुडें वचूं शकता आसत जाल्यार सातत्यात वाचन करप हें गरजेचें आसा. वेगवेगळ्या भाशेंतल्यान आसतलें, मराठी आसतली, हिंदी आसतली, कोंकणी आसतली, इंग्लीश आसतली, फ्रेंच आसतली, तेलुगू आसतली, बट जाता तितक्यो भाशा शिकपाचो प्रयत्न करात जाल्यारूच मनीस खूब फुडें पावपाक शकता. इतकेंच सांगता. परत एकदां तुमकां शुभेच्छा भेटयता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.